फाटल्या 5 वर्षाच्या कार्यकाळात आम्ही ॲक्सेप्टही करता की डिव्हिजनल मतदारसंघात आमच्याकडे दुर्लक्ष झालं आणि म्हणून तेजी फळां आमकां भोगचीय पडल्या हे मान्य करता आसतना हे गाईड करपाक हांव खंयसरूच डगमगा जाय आनी म्हाका वायटूय दिसना कारणां वेगवेगळी आसतली घडये कारणां तेन्नाचो आमचो आमदारूय आसतलो घडये संघटनाय आसतली तितून कोणीच वायट धरून घेवचें न्ही कारण हे जर हांव आतां उलयना जाल्यार परत ते तुकोवप पळून जातलें आनी परत आमकां तें फेस करपाचें ना म्हणून हांवें उलयलां कारण आमकां प्रत्येकशी फावटी कार्यकर्तो हो म्हत्वाचो आसता पंच येतले वयतले कावन्सिलर येतले वयतले सरता तेन्ना बरेचशे जाण येतले आनी वयतले पण कार्यकर्तो हो संबंदीत पार्टी बरोबर रावच्यो आनी अशे कितलेशेच कार्यकर्ते ह्या मतदारसंघात हांवें पळयल्या सत्ता आसूं अथवा नासूं आपूण भारतीय जनता पार्टीचो फ्लॅग घेवन भारतीय जनता पार्टीचें कमळ घेवन भारतीय जनता पार्टीच्या फाटल्यान संबंदीत रावला तांकां त्रास जावचे न्ही किंवा ते पार्टी फाटल्यान रावले कणखर कार्यकर्ते हे सदोदीत हे परत रावचे आसत आज बापूस पाटणेकर आणि हांगासर बसलेल्या सगळ्या मंडळ समितीचे ते काम आसा ते कर्तव्य आसा भारतीय जनता पार्टीच्या डिचोली मतदारसंघाचो आज हो मेळावो आनी ह्या मेळाव्याच्या निमतान म्हजो 40 मतदारसंघाचो प्रवास आसा तो सुरू जाल्लो आसा आनी हो आज म्हजी चवथी म्हणजे मांद्रे पयलीं सुरवात केले नंतर दाबोली मतदारसंघ जालो वास्को मतदारसंघ जालो आनी आयज डिचोली मतदारसंघान हो जो प्रवास आसा त्या प्रवासान संघटनाचे बळकटी आनी त्याच बरोबर मंडळ जें आसा तें सशक्तीकरण नवें मंडळ हे जाल्लें आसा त्या नव्या मंडळाची नेमणूक जाले नंतर ते मंडळाचे पदाधिकारी बुथाच्यो सगळ्यो कमिटी त्याच बरोबर युवा मोर्चाचे बाकीचे महिला मोर्चा बाकीचे प्रकोष्ठ आसा सगळ्यांचे एकत्रीकरण अशें 300 ते 500 तांच्या बुथांची संख्या पळोवन तांचे एकत्रीकरण आनी तांकां मार्गदर्शन आनी तातूंतल्यान संघटनाचे बळकटी करपाचो कार्यक्रम आशिल्लो एक मंत्र घेवन आमी फुडें वता 27 म्हणजे तातूंतल्यान भितर पक्षाच्या जुने कार्यकर्ते आसा तांच्या घरा कडेन वचप आयज हांव खुबशे वास्को बाकीच्या मतदारसंघान हांगा एकले कोणाचे व्यक्तिगत मेळप तांचे कार्यकर्त्यांचे परत तांकां येवन कामान भितर तांच्यांनी एक्टिवली पार्टिसिपेट जावप हाचे खातीर जोर दिता आनी त्या निमतान भितर पक्ष म्हणजे कमळां म्हणजे आमी 27 म्हणिल्लें आसा प्लस कितली जातली तातूंत भितर पूर्ण भोवमतान पुढचे सरकाराचे आणि भारतीय जनता पार्टीचे सरकार स्थापन करपाक कटिबद्ध आज आमच्या बिचोली मतदारसंघात आमचे नवनिश्चित भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष आणि गोंय राज्याचे अध्यक्ष दामू नायक आणि गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यानी आज आमच्या प्रमुख कार्यकर्ता आमचे चेअरपर्सन कावन्सिलर पंच सरपंच आमचे जे सगळे मंडळाची जी नवीन कमिटी आसा अंडर द लिडरशीप ऑफ डॉक्टर कस्तूर पाटणेकर तसेच आमकां सदांच मार्गदर्शन करपी वल्लभ भाऊ साळकार आमचे नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्टाचे दया कारबोडकर आमचे माजी आमदार पणजेचे सिद्धार्थ कुंकळकर आमचे विश्वास गांवकर नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी यांच्या सगळ्या लिडरांनी आज आमच्या कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन केल्लें आसा मार्गदर्शनान सगळ्यांनी इतलेच सांगलां आमच्या मुख्यमंत्र्यान की देश प्रथम पार्टी सेकंड आनी आपूण थर्ड ह्या तत्वाचेर आमचे जे सगळे पार्टीचे कार्यकर्ते आमी काम करतले आणि हे काम करताना मुख्यमंत्र्यान आनी पार्टी अध्यक्षान एक कार्यकर्तो म्हणून कशें काम करपाचें त्यांनी सदांच खूब फावटी कितें जाता की केन्ना केन्ना कार्यकर्त्याक दिसता की पार्टीचो आपलं लक्ष ना पण हांव इतलेंच सांगता हांव सगळे भाशणांत सांगलेलें आसा आपले सदांच आपण काम करीत रावचें फळाची भगवद्गीतान जशें सांगलां फळाची हे अपेक्षा करची न्ही फळ केन्ना तरी मेळटलें आनी भारतीय जनता पार्टी ही तंतोतंत आसा पार्टीचो पयले पार्टीचो सगळो लक्ष सकयल कार्यकर्त्याचेर आसा केन्ना केन्ना कार्यकर्त्याक दिसता कार्यकर्त्याचें लक्ष ना हांव इंडिपेंडंट जावन हांव पार्टीक डे वनाच्यान सपोर्ट केला म्हाका खबर आसा लास्ट 3 वर्सां भारतीय जनता पार्टी आनी गोंय राज्याचे मुख्यमंत्र्यान सगळ्या आमकां भरपूर सपोर्ट केला इतलो सपोर्ट केला की हांव अभिमानान सांगूं शकता की जी म्हाज्या मतदारसंघांची डेव्हलपमेंट काम जाता जर तुमी कॉस्ट वायज सुद्दां पळयत जाल्यार वन ऑफ मॅक्झिमम आसतली तशेंच आमच्या पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते सुद्दां लास्ट लोकसभेक तळमळीन सगळ्यांनी हाती हात घालून काम केल्लें आसा त्यामुळे लोकसभेक आमी श्रीपाद भाऊ 15,000च्या वयर 15,500च्या वयर मतां दिल्लीं आसा आमची एक्टीव मेंबरशीप 11,000च्या वयर जाल्ली आसा हांव सगळ्यांक आमच्या बिचोलच्या कार्यकर्त्यांक इतलेंच सांगता आमी जशें काम करता हेच्या फुडें जोरान काम करुया आनी तशेंच 2017 सांगलां परत एकदा बिचोली कमळ आमी फुलोवया आमच्या मार्गदर्शन हांव मेळ्ळ्या बद्दल आमच्या नवनिश्चित अध्यक्ष तसेच मुख्यमंत्र्याचे हांव मना पासून आभार मानता
कार्यकर्त्यांचे आभार मानता की त्यांचे आमकां सपोर्ट. आयज आमचे नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष माननीय दामोदर नाईक आमच्या मतदारसंघात येयल्ले आसा आणि प्रदेश अध्यक्ष आणि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि आमचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी आणि आमचे बाकीचे सगळे जिल्हा अध्यक्ष सेक्रेटरी आणि त्यांच्या सगळ्याच्या मदतीन आम्ही मंडळ समितीची जाहीर केल्ली आसा आणि त्यांचो गौरव केल्लो आसा आणि कार्यकर्त्यांक भारतीय जनता पार्टीचे काम जे आमचे नरेंद्र मोदीचे जे स्वप्न आसा विकसीत भारत आणि आमचे मुख्यमंत्र्याचे स्वयंपूर्ण गोवा हे स्वप्न पूर्ण करपा खातीर कार्यकर्त्यांनी कशें काम करपाचें तळागाळान जे आमचे कार्य आसा ते आनीक मोठ्या जोमान काम करपाचें हें आमकां सगळ्यांनी मार्गदर्शन केल्लें आसा आणि भारतीय जनता पार्टीचे म्हाजी फूल टीम डिचोली मतदारसंघात माननीय मोदी आणि आमचे मुख्यमंत्री आणि आमचे प्रदेश अध्यक्ष यांच्या मार्गदर्शना खातीर त्यांचे कार्य फुडें व्हरपा खातीर सदोदीत प्रयत्न करतले आणि 2027 भारतीय जनता पार्टीचे कमळ ह्या मतदारसंघात आमी 100% फुलयतले ही अशी म्हाका पूर्ण आशा आसा आणि आमी आमचे नेत्यांनी आमकां मार्गदर्शन केल्या बद्दल हांव त्यांचे धन्यवाद म्हणटा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.